वाळपय सत्तरीत भलायकी सब सेंटरांक वालिना सरकारी सीएससी हॉस्पिटलांची 18 सब सेंटरां आसात, मात 1-2 सोडल्यार उरिल्लीं सगळीं नांवां. सब सेंटरांनी गांवच्या लोकांक सुविधा मेळटा म्हणून सीएससीच्या भलायकी अधिकाऱ्यांचो दावो. मात प्रुडंटाची टीम तपासपाक गेल्यार चडशा सब सेंटरांक कुलूप. ठाण्याचे आरएमडी कोट्यांनी मोडून बांदला, मात थंय दोतोर सारको ना म्हणून थळावे बोवाळ मारतात. खासा रिपोर्ट. वाळपय सीएचसी हॉस्पिटलांतलो हो सब सेंटरांच्या नावांचो बोर्ड. सत्तरीत वट्ट 18 सब सेंटरां आसा म्हूण दाखयतात. सब सेंटरांनी खंय लोकांक वैजकी सर्व्हिस मेळटा. 18 सब सेंटरार म्हणजे प्रत्येक सब सेंटर एक ANM आणि एक MPHW असूंक जाय. म्हणजे 5000 पॉप्युलेशना खातीर एक ANM आणि पण सगळीकडे काय आमच्याकडे MPHW ना. काही सेंटर 1-2 सेंटर आमच्याकडे ANMही ना. बंद काय ना, सगळीकडे आता एक ANM दिलेली आसा आणि कोण कोण कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर असतात ANMs. RMDने एक डॉक्टर असता, एक फार्मासिस्ट असता आणि एक पिऊन असता. ही सब सेंटरां खऱ्यांनीच चलतात काय, लोकांक तांचो आदार जाता काय पळोवंक प्रुडंटाची टीम सब सेंटरां पळोवंक गांवांनी भोंवली. मात एकेका सब सेंटरा कडेन पावता तशें एक शॉक बसता. पळयात ह्या सब सेंटरांक कशीं कुलपां लायल्यांत ती. सकाळीं 11:30 कुलपां. मेडिकल ऑफिसर सांगता तशी थंय एक्कूय स्टाफ ना. वेळूस, भिरोंडा, रिवें, परये ह्या सगळ्या सब सेंटरांक सकाळ सावन कुलपां. तातूंत अपवाद म्हूण नगरगांवचें एकूच सब सेंटर उक्तें मेळ्ळें. थंय एक जाणटेली आशिल्ली. ती सांगता ते कोतान थंय खंय दोतोर येवन तपासतात. सोमारचो येता येता मागीर लोक येता न्हू, ते तांकां तपासता आनी मागीर वयता तो. जर बी येयलो काय आनी काय जालां, आंगमास फोडटा काय जाता तपासता. बरोबर. सरकारान ठाणे आनी केरी कोट्यांनी रुपया मोडून ह्यो रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी उगडल्यात. ठाणे आनी केरीच्यो ह्यो डिस्पेन्सरी पळयल्यार कोणाचोय गैरसमज जावपाचो. ह्यो डिस्पेन्सरी फकत नांवाक आसात. दोतोर सारको येच ना. आयल्यार आयलो. लोक बाबडे पयसच्यान डिस्पेन्सरी येतात. मात तांचो वेळ आनी नशीब बरें आसल्यार दोतोराची गाठ भेट जावपाची. केन्नाय असं आठवड्याक एकदां दोनदा येयलो गेलो ताबडतोब कसले काम आहा म्हणटा आनी वयतात. लोकांक हे मातशे आठ खेड्याचे लोक न्हू, तूं कोण तक्रार बी जास्त करिना न्ही. म्हणजे एक दीस म्हणजे तो 10:30-11 बी अशें येता आनी मागीर ते 1च्या दरम्यान 1:30च्या दरम्यान वयता तो. तांचे मागीर कोण नासता न्हू OPD. वेळार दोतोर मेळना जाल्यार डिस्पेन्सरी आनी सब सेंटरां बांदून कित्याक ती? लोक असता हांगा जवळ 100 सुमार असता लोक. थोडे दितात नाल्यार भायले हाडा म्हणटा ते. तर येयल्यार सगळ्याकच बरें न्हू. लोक चलत येतात न्ही. थोड्यांक आतां 1-2 4 किलोमिटर चलत येवंक जाय. गाडी नासता सारके नसतात. तर हांगसर येवन आमचे सारके वेवस्थीत सोय तेंच्यांनी करपाची. डिस्पेन्सरी आनी सब सेंटरां सद्याक तरी 70च्या लोकांक सोबेच्यो बिल्डिंगो जाल्यात. ना सारके दोतर, ना सारको स्टाफ. मात पळयतल्यांक गोंयच्या गांवांत सरकारी वैजकी सेवा पावल्यात म्हूण दिसपाचें. 70च्या गांवांनी हे धवे हत्ती उबे करचे पयलीं स्टाफ आनी दोतोरांचो विचार जाल्लो काय कितें? प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आनी देवेंद्र गांवकार. नागवा वेर्ण्या मोठो उजो लागलो. लग्न आनी वाडदिसा सारक्या सुवाळ्या खातीर वापरपाचे डेकोरेशनाच्या सामानाच्या गुदावांक उजो लागलो. आयतारा सकाळी हो प्रकार घडला. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो आसूय म्हणून दुबाव. फायर ब्रिगेडीक उजो पालोवंक 2 वरां लागली. डेकोरेशनवालो म्हणटा ताका खंय 70 लाखाचें लुकसाण जालां. सारके 8:40 कॉल आयला. पणजे आयिल्ले ते आमकां हांगासर पयले वेर्णा दिलें. इमिजिएटली वेर्णेच्यान आमची गाडी पयली हांगासर पावल्या पळय तेन्ना आमकां कॉल दिल्लें की माडाक उजो लागला. पूण हांगासर येवन जर पळयत जाल्यार एक गुडावन आसा. रिक्रिएशन जे पळय सगळे सामान करतात पळय ताका एंटरटेनमेंट खातीर त्या सामानाच्या हेका तो उजो लागलो. तो उजो आनीक 2 गाडयो, एक वास्कोची आनी दुसरी मडगांवची, अशें करून 3 गाडयो एकठांय करून आमी तो उजो पालयलो. टोटल लॉस आतां आमी सांगपाक शकना. अप्रॉक्सिमेटली मॅनेजरूय हांगासर आयिल्लो आसा. तो म्हणटा अप्रॉक्सिमेटली तेजे 60 to 70 lakhs अशें आसतलें अशें तो म्हणटा. पूण एक्झॅक्टली आतां कितलें आहा तें सांगपाक शकना. घेवया एक विराम.